इतलेच एश्युरन्स दिलेले आसा कित्याक जे डिसिजन तुमी घेता त्या डिसिजना बरोबर हांव तुमच्या बरोबर आसा कित्याक हो फक्त इलेक्शन स्टंट म्हणून करनाका 2 म्हयने इलेक्शनाक उरला कावन्सिल इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका 1 वर्स उरला असेंब्ली इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका जे तुम्ही इतले वर्सां न्हिदलेले झोपी गेलेला जागा परत तुम्ही जाल्लेले आसा सगळे जागे तशें करनाका हो इश्यू आसा तो आमचो फुडल्या पिढीक लागून आमच्या भुरग्या बाळांचो इश्यू आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो इश्यू आसा कित्याक खरो प्रॉब्लम कोणाक जाता तालुकाक जाता तो जातात मुरगांव तालुकाक बट मुरगांवच्या लोकांक हो खरोच प्रॉब्लम जाता हांगा वचून तुमी कोल बंद करूंक शकना सो तो रोड मॅप आसा तो रोड मॅप तयार करचो म्हणून हांवें तांकां सांगलेलो आसा आनी जो सपोर्ट तांकां लागतलो अगेन्स्ट कोल हांव तेंच्या बरोबर आसा सगळे जाण एकठांय रावन ह्या कोलाच्या विशयाक झगडया तुमकां जर कोल नाका हांव तुमच्या बरोबर आसा म्हणून तांकां सांगलेलें आसा कोणाच्यो मोसी आनी कोणाक उठाबशी ही म्हण आयज मुरगांव पालिकेन आपयल्ले कोळसो संदर्भातले बसकेंत करीत हाडली जांकां लागून ही बसका आपयली ते MP तशेंच कोळसो हाताळणी युनिट बसकेक येवंकूच ना मुरगांव पालिकाक कोळसो हाताळप बंदाचो थाराव घेवपाचे आसा ASW जावं अदानी जावं MP कोण येवंक ना म्हणजे काय पडोन वचोंक ना म्हाका जाल्यार दिसता काय न्हू आमी जेन्ना कॉलआउट करता आमी सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह 25 कावन्सिलर आमदार स्वता येयला पूण हे येयना म्हणल्यार खंय तरी मस्ती आहा आमी आतां तांकां लेटर करता बाबा कित्याक येवंक ना खंय तरी कारण आसतलें आमकां तांकां दाखोवपाक वा आमचोय पावर आमच्या पयलींच्या चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पालेकरान सांगलेलें पोर्ट तेंचो आसतलो पूण तेंचो रोड नासतलो लायसन्स तेंची न्हू लायसन्स आमी तांकां दिता काय न्हू ही तेंच्यांनी आयज जी चूक केल्या ती वायट दिसता कित्याक बाबा ते येवंक ना म्हणून सर आमगे एजंटा पळयल्लो हांवें मांडिलो आमगे कंत्रारां बरें चोवताय आनी आमगे चीफ ऑफिसर इंजिनियर सगळे आसले आमकां एक फायल येयली फायल येयलो ते फॅक्ट्रीची आनी ती फायल पोल्युशनाची म्हूण आख्खे कुंकळ्यांक बोवाळ पडो आहा आनी आमगेले आतां हांवें सांगिला नितीश कावन्सिलरान कितें ती अशें आनी आमी सगळ्यांनी ती बंद करपाची आनी आमी तेजेर एक्शन घेवपाक डिसिजन घेयला ते कितें करपाक कोर्टान घालपाचें परतून हायकोर्टान जाल्यार खंयच्या कोर्टान घालपाची आनी तेगेली फॅक्टरी बंद करपाक तेंका चॅलेंज करपाक आमगे आजचो अजेंडा आसलो मरायन इम्प्लॅक्स म्हणटा कितें आतां त्याच विशयी चेअरपर्सनान जेन्ना अजेंडा सगळ्या लोकां वचेर मांडलो 14 कावन्सिलरां वचेर जेन्ना अजेंडा मांडलो तेन्ना 14 कावन्सिलरांनी एनोनमसली ताका अपोज केलो आनी क्लियर कुंकळकारांक सपोर्ट करपा खातीर सगळ्यांक सांगून दिलें की कुंकळ्यांत आनी असली पोल्युटेड फीश मील नाका आनीक सगळे कुंकळकार हाजे विरोध एक आसाय म्हणून हे हालच्या सगळ्या 14 कावन्सिलरांक दाखोवन दिलें तुमच्या कुंकळकाराक ही फीश मील नाका आज एक गोंयांत 2 फीश मील आसा एक फीश मील आसा ती इतल्यान पोल्युटींग फीश मील सगळ्यांक रातच्या घरांतल्यान भायर सरपाक मेळना ही तर परत आनीक फीश मील हाडली जाल्यार कुंकळकार रावपाक कुंकळ सोडून वचपाक पडटलें हेजी आमकां हें आसा भंय आसा तेज लागून आज चेअरपर्सनान सगळे कावन्सिलरांनी 14 कावन्सिलर एकठांय जाले एकठांय जावन एक डिसिजन घेयला ही फीश मील नाका आनी कशीच ही फीश मील येवपाक पडची ना म्हणून आतां फ्युचर कोर्स तरी पसून तांकां कितें दिलें तेणी स्टार्ट केली कुंकळकार NS 66 आडायतले कुंकळकार NS 66 कडल्यान एकूय गाडी धाडपाना कुंकळकार NS 66 बंद करून गोंय बंद करतले हेच्या इतलें सांगूंक सोदता सुरवातेकूच तुमकां सगळ्यांक बरो पिराचीत कार्ड बायबोल पिराचीत कार्ड हांव घेता पिराचीत कार्ड जावन आसा एक कार्ड देवाची परत वचून आनी बाबा बुणा सोशी परत वचून एक देव एक मनीस कोर पातका वरवीं सगळे दुस्फोट जाल्या मनीस देवाक विसरला मनीस बाबा बुणाक विसरला हो काळ आमचे पातोक रोडून धाकटें व्हडलें पातोक आमच्या जिवितांत भितर सरला आमी देवाशी वचूंक जाय परत सारको देवाचो पयलो मोग जावपाक जाय अर्दें काडीच न्हय मोग देवाचो आनी सगळ्या बाबा भयणाशी परत वचूंक जाय म्हजे फ्रेंडूच म्हणना सगळे मनीसकूड अशी फामील म्हणटच आख्खें बरेंचभर हांवें सगळ्यांक जाप करूंक जाय सगळ्यांक बरें करूंक जाय बरें शिंपडावंक जाय आमचे पॅरिशचे
आमी मिस जाले म्हणटच लोकांक मेळुया, लोकांक जाप करुया आनी लोकांक भाव पोट वचून हाडया. सगळे भाशेचो वेगळो जाण काबार करुया. दुर्गूण ग्रेस जाती कातींचो व्हडले धाकटे सगळे काबार करून देवाची भुरगीं कशी भावा भयणां कशी जिवपाक. आनीक फावटी तुमकां सगळ्यांक बरो आनी भाग्यवान देवाची कार्ड हांव दितां. 2,000 passenger boat is replacing the 70 passenger boat. Already with this older volume, we were encountering such problems in the city. How is this sustainable? We are Ponjikas against casino and we say no more casinos. That time the BJP was ruling. They took a policy decision in 2013 to relocate the casinos. They have been renewing these licenses on the pretext that they have not found an alternate site. The month of January 2025, waste sent to the CCP 850 kilos only in that month. Details from the CCP, the waste that landed was 39,980 kilos. Who are they trying to fool? Voice their opinion that they do not want casinos, and therefore we are having a signature campaign, and we want to take these signatures to the Chief Minister. मनोहर पर्रीकाराच्या BJPन बापूय MLA, आवय MLA, पूत मेयर हे जावूं शकना. बट हांव प्रत्येक एक बेसीक प्रश्न विचारता. ते बाबुशान पूत आनी बापूय आनी पूत जे करतात पळय सद्या तांच्या अगेन्स्ट हो कॅन्डिडेट बरो कावन्सिलान पावलो. बरें जातलें काय पणजेचे कावन्सिलरांचें सद्या काम जालां. अदर दॅन सम थोडे सिवीक कितें तरी ते झाडां बी हें करप ते आसता. काम जालां इज CCP निवडून येवप आनी बाबुशाच्या पुताक मेयर करप. मागीर 4.5 वर्सां गायब. तांकां काय उलोवपाक थंय अधिकार ना. तांणी उलयल्यार तो म्हणटलो आपले उलोवं नाका म्हणून. आज स्ट्रीट फायट जावपाची परिस्थिती आसा काय फाल्यां एक काँग्रेसीचें पॅनल येतलें? कारण एक गजाल जाली की काँग्रेसीन म्हळें की आमी तुमचे कडेन उलयल्यात, बट यू आर ऑल्सो नॉन कमिटल अँड काँग्रेस इज ऑल्सो नॉन कमिटल. ना हांवें म्हजें कमिटमेंट सारकें. म्हाज्या बरोबर काँग्रेसींतलेय लोक म्हज्या पॅनलार ते पणजे खातीर बरें अशें म्हाका दिसता अशें आसा. कळ्ळें न्ही. म्हणून जर फाल्यां काँग्रेस तसो विचार करून हें करता तांचें डिसिजन ते घेतले. जर तो विल बी स्मार्टर मूव फ्रॉम देअर सायड. वाय नॉट? कळ्ळें न्ही. हांव काय तांकां हय किंवा ना म्हणूं शकना. आय एम नॉट द डिसिजन मेकर ओवर देर. बट हे एक पॅनल बरें येता विच इज यू वॉन्ट काँग्रेस टू सपोर्ट युअर पॅनल? ना तांणी केलें इट वील बी स्मार्टर मूव फ्रॉम देअर सायड न्ही. ऑब्वियस आसा. बाबूश मोन्सेरात पॅनल हे जिखूंक जाय काय आमी ताका घरांत हाडूंक जाय? इतलो सिंपल प्रश्न आसा. पणजेचे फ्युचरा खातीर म्हाका दिसता ताका घरांत हाडपाचें एकदम आवश्यक आसा. BJPन गोंयाक भिकेक लायिल्ली म्हणपी मिनिस्टर थंय बसून प्रेजिडेंट उलयता की 35,000 काँग्रेसीन स्कॅम केले म्हणून. तुवें एज्युकेशन आसा, तुजे कडेन डिग्री आसा, म्हजे कडेन डिग्री आसा. म्हाका दिसता आमी डिग्री चुट्टेक पेटोवपाची. वाय कांट वी डिक्लेअर इट एज अ नो स्टॉप झोन? गव्हर्मेंटाक जर इतलो रेव्हेन्यू येता 400 कोटी कितें येवपाचो आसा, अजून येवंक ना. आय डोंट नो वाय दे आर नॉट कलेक्टिंग. तो रेव्हेन्यू घेवन आय वूड आस्क देम टू गिव अ स्पेशल पॅकेज फॉर पणजे न्ही. बिकॉज पणजे इज सफरिंग द मोस्ट कॅसिनोचो जो नेगेटिव्ह सायन्स आसा न्ही, डिफिकल्ट टू मूव देयर. ते हांवें तेन्नाय सांगिल्लें की फ्रीज इट एट वेर इट इज. ते म्हणटात आमी 100 दिसांनी काडपाचो प्रयत्न केला, आमचे मॉलेस्टेशन केसी घाले. कितें फक्त वचून ते बोर्ड कितें तरी हें करपच काडप. आमदारान कितें तशें काडप आसता, कितें प्रॉमीस केल्लें आसता ते. म्हणजे फाल्यां बाबूस थंय कितें टग वोट लावन आपूण ओडून व्हरतलो कॅसिनो. तो गेल्लो थंय ताच्या हॉटेलाची डील करपाक. इतले डायरेक्ट म्हणटा तुमी सामके. और किंवा शो करपाक. गोवन इम्पॅक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ही फिश मिल प्लांटाक आज जेन्ना तेमी कन्सेंट टू ऑपरेट अंडर द एअर अँड वॉटर ऍक्ट हे दिलेले आसा. खूब दूख जाता कित्याक ह्या सरकाराक म्हाका दिसता आज बुद्धी ना. आनी आज जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एक प्रायवेट एरियान एक ऑरेंज कॅटेगरी इंडस्ट्री अंडर द डिसगायज ऑफ फिश मिल हे एक फ्लड गेट ओपन करता आख्खे कुंकोळेक तशेंच आख्खे गोंयांत. कित्याक बारश्या ह्या लोकांनी हे फिश मिल प्लांट ओपोज केलेले आहा, म्युनिसिपॅलिटीन ओपोज केलेले आसा. एनक्रोचमेंट करून म्युनिसिपल प्रॉपर्टीची एनक्रोचमेंट करून सोशिदादाची प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट करून आज हे फिश मिल चालू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव ह्या सरकाराक वॉर्न करता
आमी सांगलोले एक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें म्हणून कुंकळच्या भागात. हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदतां आनी वॉर्न करपाक सोदतां, डोंट मेक अस टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स. हे जे तुमी हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे हे कुसलोले नुस्त्या पासून थिंगा ट्रीट कोता, वाय इन कुंकोलीम, ह्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता तुमगे घरां घालाय हे प्लांट. आमी गोंयभर लो काडून कुंकोळकार हिंगा एजिटेट करतले आनी लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जर जाल्यार एका कारणीभूत हो सरकार आनी हो मुखेलमंत्री. टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट बंद करची, एकूच न्हू, टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट बंद करची आणि कुंकळकारांक न्याय दिवचो. धुंवर येता, वास येता, सद्याक एक्झिस्टिंग आसा त्यांचोय वास येता, कॅनल पोल्यूट जाला, एनक्रोचमेंट जाला, सगळी. हांव मागता एकूच, सबंद कावन्सिलर आसा, MLA आसा आमचो झगडला, सपून इंडस्ट्रियल स्टेट सीएमान बंद करची 1 म्हयनो आणि टोटल मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवचो आणि मागीर त्याने आपणाची चालू करची. गोगळ खून प्रकरणा उपरांत बंद केल्ले मशीद आता परत उक्ते केला. रमजाना पयलीं मशीद उक्ते करचे म्हूण थळावे मागताले. निमणे कडेन तांची मागणी आता पुराय जाली. जे आसा रिजेक्ट जाल्या हे मेसेज दिता की गोंयचे जे आसा जो लॉ अँड ऑर्डर आणि ज्युडिशरी जे आसा हेजेर आमचे सगळे स्थानिकाचो जे आसा पूर्ण विश्वास आसा. आणि ताका लागून मागता आनी एक फाटी गांवचे तर्फेन दामू नायक तुका आमी जे आसा सल्यूट करता की तुवें 1 दिसा भितर काल राती सांगलें आणि आज फुल डे जे आसा तुवें हेजें मॉनिटर केलो आणि हे काम करून येते. तशेंच मडगांव डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन्स कोर्टान खून प्रकरणात दुबावीत सरफराज मखंदर आणि ताचो भाव मेहबूब मखंदराक अटकपूर्व जामीन अर्ज न्हयकारलो. आलम सय्यद, लतीफ सय्यद आणि उबेदुल्ला मखंदराच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी 20 फेब्रुवारीक जातली. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आप अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बीच में कम हुआ, देन अगेन इट इरप्टेड यस्टरडे. जो आप लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं किया. आई नीड टू कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द बीच. अब बंद कर दो टोटल. अच्छे से MLA आके आपको बोल रहे फिर भी आप समझ नहीं आए. फॉर विच आई वुड नीड एटलीस्ट 10-15 डेज. आप रिटर्न एश्योरेंस दे दो. मुरगांव थर्मल कोळशाचे हाताळणीक लागून थळाव्यांक त्रास जाता. थळाव्या बरोबर आमदार संकल्प आमोणकारानूय कंपनीचेर कोळशावेल्यान फोग काडलो. जो वास येता पळय तेतून आमचे भुरगीं न्हू खरेंच त्या भुरग्यांच्या हेल्थाक आमच्या खरेंच वायट परिणाम जाता. बेगीच्या बेगीन हे थर्मल कोलाचेर आमी स्टॉप करचे ही मागणी करता आमी. म्हणजे असो वास येवपाक लागलो सहन जायला पलीकडे जालो. जो थर्मल कोल जो आसा पळय ताका आमी स्टीम कोल म्हणटा पळय तो बंद करचो, ना जाल्यार आम्ही परत हांगासर जे कितें करतले पळय सांगूंक शकना. संदीप रॉय म्हणटा की वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स, पूण आमचे तेंच्या बद्दल काडी मात्र विश्वास ना. आम्ही क्लियर सांगला जो थर्मल कोल येता इंडोनेशियान तो बंद जावपा जाय. वी आर नॉट हियर टू प्रोटेक्ट अडानी कंपनी. आमी आमच्या लोकांक, मुरगांवच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी तांकां बरो एनवायरमेंट मेळचे म्हणून आयज हांव तुमचे कडेन झगडटा म्हणून. जो हो कोल इंडोनेशियानसून येता स्टीम कोल हो परमनंटली बंद जावचो म्हणून. प्लस आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां आमी बरयलेलें आसा तेंच्यांनी हो कोल तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या गोवा गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन तशेंच कंट्रोल बोर्डाचो जो आमचो चेअरमॅन आसा लेविन्सन मार्टीन हेंचेर कित्याक बाय इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेतले आनी हे बंद करतले म्हणून. जाल्यार कंपनीचो मुखेली संदीप रॉय म्हणटा पळोवणी करता, योग्य उपाय काडटा. So the only measure which we foresee can give you an immediate relief is the evacuation of the affected cargo. We have been taking measures, so we will now ensure that in the next 2, 3, 4 days time, we will completely make that stock to be zero. So quick clearance of the cargo is the... That is the, I would say that is the silver bullet. If I can clear the cargo, this issue will be gone. So there has been a demand that such cargo should not be handled in the port. You think it is... So I have to discuss this with my management. I discussed with MLS sir tomorrow by this time. I will give it in writing what all measures we are taking so that we can address this issue of this man. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आता बोबाड जाला की दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद पडटा. सरकार म्हणटा, CM म्हणटा की हे फोर्ट आता तुम्हीच सांगात कोण फोर्ट केलो.
दीस गव्हर्नमेंट तांकां सूय जाल्यार होडी मारपाच्यो आमी उलयता विथ बेसीस आनी सरकार लिपोवंक सोदता. मोपा एअरपोर्ट इज रन ऑन द लॉस अँड बीग लॉस आनी ताणें व्हडले लोन काडलेले आसात म्हणटूच तांचे लोन भरून तांचे लॉस वयता ते भरून काडपाक they want to close down the Daboli airport. They are at loss of 74 crores. In the last 9 months of this financial year, they have accumulated a loss of 266 crores. This airport was never financially viable. The only viability they have is to make it on par with Daboli. Then GMR's interests have to be a high priority for the government. Because they have to benefit out of this heavy cost that will be passed on to the people if Mopa remains as the sole airport in Goa. This is more to protect the interest of a corporate entity. This government is not for the common man. This government uses common man only for vote bank. After that, they use them as garbage, the same garbage that we see on the roads. Assembly resolution pass कर आणि आमकां सांग की दाबोली एअरपोर्ट will never be closed. Court has now taken up this matter. Firstly, they want to focus on the structures which are abutting the road. So the court has directed that the nodal officer should submit a report to the court as far as compliance is on the structures which are abutting the roads. So the nodal officers are supposed to scrutinize the compliances which are filed with the panchayats and the municipalities and find out as to how much of the work has been done by the panchayats and the municipalities insofar as demolition of these structures on the roadside are concerned. Secondly, insofar as some panchayats who have not filed the compliances, they have been given time to file compliance within 1 week, and once those compliances are submitted, the nodal officers will scrutinize them also and give a detailed chart in the form of a report to tell the court as to how much is complied with and what remained to be done. Sir, one issue was raised regarding acquisition and you had made some clarification. What was that? No, one of the panchayats said that there are roads which are just constructed in the private properties without acquisition, which we said that it is not possible that way. We said that government has never done it and it is not possible to do. So that was one issue which was sought to be raised by one panchayat, but that did not have any impact. ज्या टायमार सन BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचे कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगात आमी बंद करया कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करचेलें एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो. सो आयज जेन्ना आमी गोंया आसा आमी स्वता आयले आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितले इन्वेस्टिगेशन आसा ते आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले सद्या जाल्यार पयले सगळ्या स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हातून स्पश्ट जाता की स्टेक होल्डरांक कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. चोरयां करता फोटी मारतात पावर आसा तो आपणाचो यूज करता. कोणाचो हात आसा कितें आसा आनी म्हाका दिसता असले प्रोजेक्ट जेन्ना जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता लोकांक त्रास जावपाचे आसा लोकांचे जमनी वचपाचे आसा आतां बारीक कनेक्ट करा. सगळ्याक आमी पळयताले फायल सिग्नेचर आसा कोण बदामी म्हण वत तो बदामी जाका एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन दिताले कित्याक एक गोंयकार इंजिनियर तर आसत जाल्यार तो 10 फावट चिंततलो म्हजे लोक मरे. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारान पयलीं हांगा येवपा जाय. हांगा येवन हांगचे लोकल लोकांक विचारपाय की तुमकां कितें जाय. लोकांक हांगचे सावर्डेकार सांगेकार कुडचडकार हांकां विचारनासतना बिकॉज हे 3 एरिया इफेक्ट जातले तांकां विचारनासतना तांकां जाय तशें हांव म्हणटा बेकायदेशीर कामां करतात. हांगा एटलिस्ट एक म्हाका दिसता 500 घरां म्हणल्यार 500 घरां इफेक्ट जातली बुडटली
हे तांकां दिश्टी पडना. बोल्सां भरपाय हे ट्रिपल डबल इंजीन सरकार म्हणटाय, डबल इंजीन न्ही, हे ट्रिपल आमदार, हे 3 आमदार आसा पळय तांकां ती बॉल्सां भरपाक, फक्त आपणाली बॉल्सां भरपाक आनी ती बॉल्सां भरून आपणाले कारोबार चालोवपाक ही तांकां एक माध्यम दिसता.